अभिराम आश्रम ईस्टर्न डोरा
बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार म्हज्या लग्नाक आतां 26 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी हो आमचो 50वो वर्धापन दीन आनी 24 पालखी म्हणजे 24 वर्सां आमी हो दिपोत्सव करता आनी खूब व्हडा उमेदीन आमी हो करता. बायलां एकदम खुशी आसतात हे दिवजां म्हणल्यार आनी जवळ जवळ आतां प्रोग्राम आसा म्हणल्यार आमकां 15 दीस पयलीं अशी खोशी आसता एक सुवाळो आसता हो आमी एन्जॉय करता आनी म्हणून हांगा प्रेसिडेंट असल्या कारणान आमच्या घरांनी हो एक सुवाळो कसो आसता. सो आमी आतां 15 दीस जाले आमी फूल एन्जॉय करता आनी ही दिवजां पेटोवपाक मेळटा म्हणून आमकां खूब खोशी भोगता बरें दिसता. आमच्या आता देवा बिसोट्याक ब्राह्मणाकडे म्हणल्यार खूब वर्सां जाली. आतां आमी आपली सगळ्यो सवाशणी येवन उमेदीन करून घेता सगळे कितें गो आतां आपले सुनो फाटल्यान येवंक लागल्यो. आमी आतां सासू आसली म्हातारी जाली आतां आसात ती कोण येतात दर अशें देवान सगळ्यांक येवंक बरें दीस दिवपाची इतकें मागता देवा कडेन.